पेडण्या म्हालांतलो आगरवाडा हो गांव मिठाच्या आगरा खातीर फामाद आसा। मिठाच्या आगराक लागून ह्या गांवाक आगरवाडा अशें नांव पडलां अशें थळावे जाणकार सांगतात। सैमीक बदलावाक लागून जेन्ना पावस अचकीत हाजिरी लायता त्या वेळार अशा तरेच्या मिठाच्या आगरांक लुकसाण जाता। आगरान दुचाकी वचपाक वाट करची अशें थळावे मागणी करतात। तर आयकुयात पिढ्यान पिढी चालू दवरिल्ल्या ह्या मिठा आगर शेतकारांचे मनोगत। नमस्कार। आम्ही सध्या आगरवाडा ह्या गावान आसात आणि आमच्या फाटल्यान जर पळयले जाल्यार हांगर मिठाचे आगर सुरू आसात। मीठ काडप सध्या सुरू आसात आणि आगरवाड्यान जे मीठ मेळटा ते एकदम धवेफुल्ल मीठ अशे आख्ख्या गोंयान आमच्या फामाद आसा। आणि ह्या गांवान व्हडा प्रमाणान मिठाचे आगर असल्या कारणान ह्या गांवांक आगरवाडा अशें नांव पडलां अशें जाणकार सांगतात की ह्या मिठागरा कडेन येवपाक एखादी सादी पांयवाट लेगीत ना आणि सरकारान किंवा ते स्थानीक पंचायतीन ती पांयवाट करची। आयज एक रेजोल्यूशन मूव केल्लें आसा आनी GI अंडर जो पंचायत GI आसा त्या फंडा अंडर एक 9,77,000 अशें एक एस्टिमेट कॉस्टान तो एक फुटपाथ म्हणजे 1.5 मीटर हो रस्तो म्हणजे जसो एक फुटपाथ म्हणजे जशी टू व्हिलर येवपाक जाय। म्हणजे आमी पळयला की जी समस्या आसा म्हणजे गाडी तरी टू व्हिलर तरी येवपाक जाय। अशें कांयशे लोक म्हणटा की रोड जावं पूण कांयशे लोक म्हणटा रोड नासलो तरी बरो। म्हणजे आमी तेतूंत स्टडी केला तेजे वचून अशें दिसता की जर आमी रोड केलो जाल्यार हे आमचे आगरूय आमकां दिसचे ना अशें आमकां